तर आजच्या रेसिपीन आम्ही करूया मालवणी नुस्त्याचे कडी करूया आम्ही पॉम्फ्रेट घेऊन. आता हे चायनीज पॉम्फ्लेट हां, कन्फ्यूज जायनाकात. हे पॉम्फ्लेट न्हू ते पॉम्फ्लेट न्हू म्हणटले मागीर. कसले तुमकां जाय तसले नुस्तें घेयात. तर हे चायनीज पॉम्फ्लेट आता मीठ लावून मॅरिनेट करून घेता हांव. मीठ आणि हळद हे दोन लावून बरें मॅरिनेट करून घेवप. 10 ते 15 मिनटां एका फ्रिजीन दवरया. तेन्ना पर्यंत आमी बाकीचे साहित्य रेडी करूया. आता मसालो कशे करपाचे ते पळोवन घेवया. मिरसांग्यो 6 ते 7, तिरफळ 7 ते 8, 1 टेबलस्पून कोथमीर, सुकी कोथमीर. हे पयलीं मातशें वांटून घेवया आमी. हे बरें वांटप जाता ड्राय वांटल्यार. हे पळयात हे भशेन पावडर जाल्ले. ते इजी पडटा मसाले वांटपाक अशें केल्यार. मागीर आमी नाल्ल आनी बाकीचे साहित्य घालून वांटून घेवप. आता जिते कोथमीर, 1 टोमाट घेतला मिडियम सायज, एक कांदो, लसूण 6 ते 8 पाकळ्यो, आता हे सगळे घाले आमी हेतून. नाल्ल घाले अर्दवळ आणि वाटून घेवया. इल्लो उदक घालया. उदक तुमकां जाय तितलेंच घालप. जितले दाट कडी जाय त्या हिसपान उदक घालप. पळया मसालो आमचो जालो तयार. आता तोप चडोवया. आता हे तोप गरम जाले उपरांत तेल घालया आणि तेल गरम जाले उपरांत आमी लसूण घालतले. 4 टेबलस्पून तेल घातल्या पुरो. 2 ते 3 बारीक शिनलेले लसूण. आता हे आता मसाला घालया. मालवणी फिश करी खूप तरेची असता. तातूंतले एक हेअर स्टायल. तर कन्फ्यूज जायनाकात. अशें आसना तशें आसना. हेही मालवणी करीत. आता सोला घालया. कोकम 5 ते 8, दहा मिनटां जाल्ले आहा. बरें शिजपा लागला. आता नुस्तें घालया एक एक करून. घालया सगळें नुस्तें घालया. आता बरें मातशें धवळून घेवया हळू. एक फाटी मिक्स करून जाले उपरांत मागीर चमचो घालप ना. मातशें वयले वयरच चमचो गुणोवप ना नुस्तें मोडटलें. हां दिता तुकाय दिता नुस्तें. राव मातशें. तो रावला थिंगा. आता नुस्तें घालून 8 मिनटां लागतात नुस्तें शिजपाक. इल्लें मीठ घालया. पयलीं आमी मीठ लायिल्लें आसा नुस्त्याक उडास दरात. आनी इल्लें मीठ घालया. टेस्ट करून पळोवया. आहा बरें टेस्टी जाल्लें. हे जालें आमचे मालवणी फिश करी रेडी. टेस्ट करून पळोवया. जबरदस्त. वेलकम टू शेफ डॉन किचन.